हॅलो गोंयकारा, नातालाची उनउनीत पोरबी आदी फुडेंच तुमकां दिता आसतना तुमी जाणा नाताला म्हणटकूच गांवांनी वाड्या वाड्यार नोकेत्रां पेटलेली आमकां दिसून येता. तरेकवार तरेचे गोठे कोत्तात, जावं गांवांनी जावं घरांनी. तशेंच स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आसता. ह्याच निमतान आयज आमी आसा हांगासर होली क्रॉस मळार खुब्याबाट वेल्ली ह्या गांवांत जंयसर गेल्या वर्सा पयलो इनाम लागलेलो आनीक हांगासर तांणी गोठो केलेलो. म्हणटकूच पळोवया आनी जाणून घेवया ह्या गोट्या वयर थोडी माहिती. चलात तर. इश्टानो, आयज आमी हांगासर आसा वेल्ली ह्या गांवांत जंयसर गेल्या वर्सा स्टेट लेवल कॉम्पिटिशनाक तांकां पयलो इनाम लागलेलो. म्हणटच आयज म्हज्या सांगाताक आसा ग्रेसली आनी ताच्या सांगाती. पयली सुवातेर येवकार तुका आमचे हे क्रिसमस स्पेशल कार्यावळीन आनी आदी फुडेंच नातालाची उनउनीत पोरबी तुमकां मेरी क्रिसमस एंड हॅपी न्यू इयर इन एडवान्स. ऑलरायट, ओके. ग्रेसली, गेल्या वर्सा तुमकां पयलो इनाम लागलेलो म्हणटकूच गेल्या वर्सा तुमी कितें इनोवेशन अशें दाखयलेलें? लास्ट इयर आमी दाखयल्ले आख्खो फूल गोठो मेकॅनिकल आनी प्लस तेजी स्टोरी आख्खी गोठ्याची. सो जिजस क्रायस्ट तेगे बॉर्न जाता पयलीं ते केश कोन गाडवार बसोन येयल्लो तो आनी प्लस मागीर तेगे तो आख्खो फूल गोठ्यान जल्मलो आनी तेका किंग मेळो येयले. मागीर तेका तेगे शेपर्ड आसले तेवूय मेळो येयले. ते भाशेन आख्खे फूल मेकॅनिकल टायम टू टायम आमी ते भाशेन प्रोग्रामींग कोन्न दाखयल्ले लास्ट इयर. आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमी हो गोठो कोत्ता? 5 वर्सां जालीं आमी हे प्लेसीर कोत्ताय आनी तेज्यान पयलीं आमी दुसरे कडेन कोत्ताले. मागीर थिंगसोन हिंगा इजी पॉट म्हणून हिंग करूं लागले. 10-12 वर्सां जालीं आसतलीं. ऑलरायट, ओके. म्हणटकूच तुमी ह्या गोठ्या वरवीं लोकांक कितें अशें मेसेज दिवपाक सोदता? आमी एवरी इयर मेसेज दिताय लायक सेंट्सांची आनी प्लस गोठ्या हेजी लायक सगळ्या लोकांक कळो जाय म्हण सावंड आनी प्रोग्रामींग आसता. सो दीस इयर आमी ट्राय कोत्ताय जाता जाल्यार ते भाशेन करपा नाजाल्यार नेक्स्ट इयर तरी ट्राय करतले. आतां ह्या वर्साची तयारी चालू आसा? ह्या वर्साची आहा तयारी मातशें स्लो जाल्ली बट आहा ते भाशेन. ओके. लोकांचे कितले एक्सपेक्टेशन आसा तुमकां? जावं कितलो लोक येता तुमचे गोठो पळोवपाक? लोक जायत येता ओवरऑल लायक नॉर्था पासून येता कित्याक ऑलमोस्ट आमी ते सीन बी कोताय. सो वॉयस आनी प्रोग्रामींग बी आहात म्हणटरी लोक चोवपा येताय मेकॅनिकल बी आहा ते आनी दिसात एवरी इयर कितें नेक्स्ट इयर कितें करपा आहा ते भाशेन. सो आतां फुडल्या वर्साची येवजण तुमी तयार केल्ली आसा? हय, ते मिन्स उलयताय आमी सगळे ग्रूप वायज उलयताय आनी ते भाशेन मागीर आमी प्लॅन करून हे कोत्ताय. ओके. ग्रेसली, एक आतां गोठो कोत्तलो जाल्यार तुमकां जायतो एक्सपेंडिचर लागता जाल्यार तुमकां कोणाचो आदार आसता? एक्सपेंडिचर म्हळ्यार आमी कोणा कडेन मागो वचनाय ना म्हण MLA कितें फंड्स मागो वचनाय. आमगेले कोण कॉन्ट्रिब्यूट कोताय ते फॅमिली मेंबर्स आनी तशें करून ते हेल्प कोताय कोणाको आपणाको जाता ते भाशेन आनी तेजेर कोताय आनी प्लस प्रायज मेळटा वो कितें मेळटा तितूंक आमी सगळे एकठांय करून तो गोठ कोताय. ओके. सेगीत तुमकां कितले प्रायज लागलेले आसा लागत आसताले तुमकां पयलीं सावन आतां मेरेन? आतां आमी ऑलमोस्ट टॉप 3 कंटिन्यू आहाय स्टेट लेवलार. हय. सो आतां लास्ट इयर फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी. सो तेजो आमी तो ट्राय कोताय हें करपा आनी कोणा कडेन करूंक ना. सो आतां इनोवेशन कितें दुसरें पळोवपाक मेळटलें लोकांक? हय, हे फावटी मेळटलें लायक डिफरंट म्हळ्यार लायक विलेज टायप कोताय आमी. सो ते मातशें करूंक मेळटा. ओके. मेकॅनिकल म्हणटच जायती तकली जोरोवची पडटा जाल्यार ही तकली बा सगळे इनोवेशन आयडिया कोणाचे? तो हांव आनी जॉर्डन एकलो आहा. सो तो येवना तो येवना तो कोत्ता प्रोग्रामींग बी आनी सावंड कोत्ता प्रिंस क्रोया कोत्ता. सो तो क्ले जाजा हें कोत्ता प्ले कोत्ता तो कोत्ता सावंड आनी मागीर तेजे आमी दोगांयनी मेळ मागीर प्रोग्रामींग जॉर्डन कोत्ता आनी मेकॅनिकलूय कोत्ता आनी हांवूय तितूंक कोत्ता आर्ट वर्क. ओके. ओके. तुज्या सांगातान उलोवन पळोवया ती कितें विचार आहा ते. ऑलरायट. तुमचें कितें मत आसा? जावं तुमी आतां वर्सां वरस म्हाका दिसता सेगीत एक 12 वर्सां पुणी जाली तो सांगता ते प्रमाणे तुमी गोठो केल्यार जाल्यार लोक कितलो येता धांवन? लोक भरपूर येता हांगासून म्हणल्यार नॉर्थाक सावन जायतो लोक हांगा पळोवंक येता आनी जेजूचो मॅसेज घेवन ते येतात आनी ह्या भुरग्यांनी कितें केलां तें पळयतात आनी तांकां शाबासकी दिवन येतात.
तुमचो तेको तुमच्या तोंडाटान कितलो पासून आसा आमचो फूल टँको आसा आमी आसो सर आनी हे भुरग्यांनी केलां तें कोणेच करूंक ना ओके मेकॅनिकल म्हणटच तुमचो कितलो हातभाव आसता भरपूर आसता भरपूर आसता मीन्स लायक आम एक हेल्पर अशें बट बेसीक वर्क आसता तें आम करताय सो मेकॅनिकल मोस्टली ते दोगांनी करता ओके जायते फावटी गोट्यान जे आंगाची बा शिवपाचें आसता तें काम कोण करता तो डिसायन करता रायट ओके निमाणे स्वाते जी आमची पळोवणारां आसा तांकां तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता जावं तुमच्या क्रिबा वयर वो इतलीं वर्सां तुमी आतां गोठो करीत आयल्या लोक मानून घेत आसा तुमकां इनामूय लागता जाल्यार कितें सांगूंक सोदता निमाणे स्वाते हांव सगल्यांक काळजां सांजे वर कोता गोठो म्हळ्यार एक क्रिसमस आमगे जेजो जालो म्हूण आमी सगल्यांक परगट अशें कोताय आनी हे आमगे गांवचे भुरगे केन्ना आमकां मामी डॅडी म्हूण वगार जाप कोनाय आनी आम सो हॅप्पी कित्याक आमकां क्रिसमस म्हळ्यार आमगे जेजो जालो म्हूण आमी लोकां परगट कोताय आनी खुशालकायेन चड खुशालकायेन जेजू चोवपा येताय कित्याक बाळक जेजू सारको रियल मोठे ते भाशेन दाखयताय हे सगळे आमगे भुरगे बरें करूं ग्रेसली निमाणे स्वाती तुमचो गोठो लोकां खातीर केन्ना तुमी हें कोत्तले ओपन कोत्तले आनी केन्ना तुमची लास्ट डेट आमचे 24th नायट ओपन आसता लायक हाफ आनी बाकी सीन बी आसता ते मागीर 25th बी रेडी आसता आनी केन्ना तुमी तुमचे सगळे काडटा मागीर डेकोरेट मागीर आमी काडटाय ऑलमोस्ट ना फेब्रुवारी लायक जानेवारी 8th 9th बी काडटाय कितले वरां तो लोकां पळोवपा मेळटा तो उमकी आमी चड टायम घेनाय लायक फ्यू सेकंड्स ना जाल्यार मिनट्स आसताय ते सांजचे 7 ओपन जाता आनी मागीर टील 11 o'clock आसता तेच राती तेग विद्वान कॅस्पर मेल्कियोर आनी बाल्ताजार ओरोण्यांतल्यान वेता आसतना तांकां एक चकचकीत नोकेत्र दिसता आनी ते त्या नोकेत्रा फाटल्यान वचूंक थारायतात इश्टानो गेल्या वर्सा जे ऑल गोवा क्रिप कॉम्पिटिशन जालेलें ऑल गोवा स्टेट लेवल क्रिप कॉम्पिटिशन जालेलें हातून सेकंड प्लेस लागलेलो पणजेच्या शारांत आनी आमी आयज हांगासर आसा ग्रीन लँड कॉलनी जी इट्स रायट ऑपोजीट मिलिटरी हॉस्पिटल आनी आमच्या सांगाताक आसा आमचो बाब लेडिस्लो जाका गेल्या वर्सा क्रिप कॉम्पिटिशन सेकंड प्लेस लागलेलो सो पयलीं सुवातेर येवकार तुमकां आमचे हे कार्यावळीन लेडिस्लो पयलीं सद्याक गेल्या वर्सा सेकंड प्लेस सो ह्या वर्सा क्रिप चालू आसा करपाचो हय आमी स्टार्ट केला करपाक क्रीप आनी चालू आसा इट वील बी ओपन ऑन 25th at 6 PM ऑनवर्ड्स सिन्स लास्ट इयर तुका सेकंड प्लेस लागलेलो जाल्यार लास्ट इयर कितें युनीक दाखयलेलें युनीक म्हणल्यार आमचो मॅकनायज क्रीप तो ऑल मुवींग क्रीप आनी लोकांक तितून इंट्रस्ट आसा सो ऑटोमॅटिकली इट इज मोर क्रिएटीव आयडियाज यूज जाता तितून मुवमेंट्स बी आसता सो इट लुक्स मोर ऑफ लायक रियल स्टॅच्यूज एन ऑल सो तितून तुका लोकांक बी इंट्रस्ट येता पळोवपाक म्हूण आमचे क्रिबांक खूब लोक येता पळोवपाक क्रीब म्हणजे फ्रॉम एवरी डे म्हणल्यार लोक जाता कमी नियरली 100 लोक जाता पळोवपाक आनी तितून जजीस बी खूब अशे मुवमेंट आहा म्हूण तितून इंट्रस्ट दाखयता अशें अशें म्हाका दिसता इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स तू क्रिप कोता आतां आमी 25 years जाले हिंगा करता 25 years या तितून म्हटल्यार म्हाका डॅडी फर्स्ट करतालो तेजे बारी हांव हेल्प करी तेका पूण नियरली लायक 25 years सुमार धरूंक शकता टेंटेटीव लायक या तुमचे भायर हांगासर पणजेच्या शारान दुसरे कोण क्रिप कोता काय इज इट यू आर द ओनली वन हू इज डुईंग इट ना बारीक क्रीप सगळ्याक करताच ते इन ऑल प्लेसीस कॅथलीक होम्स थोडे धाकटे करता थोडे व्हडले करता पूण असो क्रीप जे लोक येता पळय पळोवपाक ते चडशे हिंगा मेळटा पळोवपाक इन हियर कांपाल एरिया ओके सिन्स इट वॉज ऑल मुवींग मॅकनायज क्रिप लास्ट इयर ह्या वर्सा कितें इनोवेशन कितें नवे चिंतला न्यू चिंतला आमी न्यू चिंतला आनी न्यू आयडियाज घेतला आनी हे फावटी एज कम्पेर्ड टू लास्ट इयर खूब चेंजीस आसा लॉट ऑफ चेंजीस ऑलमोस्ट सगळे चेंजीस आसा ते फकत आफ्टर ऑन 25th जमतले हय ओके इफ जायते एक क्रिप कोत्तलो म्हणल्यार जायतो स्पेस लागता जायतो एक्सपेंडिचर सो इज इट आर यू द ओनली वन हू इज डुईंग इट ऑर तुका आनी कोणाचो आदार आसा
ना एक्सपेन्सीस वी बेर आम फॅमिली बेर करता ते कोणाचो हेल्प ना सो इवन मटिरियल थोडे लास्ट इयराचे आसा ते यूज जाता आमकां न्हू लायक क्लॉथ्स एन ऑल फॉर एग्जाम्पल ते आमकां मातशे चड एक्सपेन्स जायना पूण ओवरऑल एक्सपेन्स जाता पूण नाली 40-50,000 एक्सपेन्स आसात. सिन्स लास्ट इयर तुका सेकंड प्लेस लागलेलो सो युअर एक्सपेक्टेशन वॉज सेकंड प्लेस ऑर मोर दॅन दॅट? Expectation is always high, but then finally decision is of judges, so we have to keep to their this decision. कितल्या दिसा पयलीं तूं सुरवात करता गोटो करपाक? आमचे क्लिनिंग्स बी स्टार्ट जाता म्हणजे नोव्हेंबरान बी सगळें क्लीन करचें पडटा न्हू सगळें जाग्यार घालचें पडटा आनी मागीर सगळो माटो बांदचो पडटा. तशें डिसेंबर म्हणजे एंड ऑफ नोव्हेंबर बी आमचे सामके क्रीप स्टार्ट जाता इंटर्नल वर्क बाकीचे पेंडल बी ते पयलीं जाता स्टार्ट क्लिनींग एंड ऑल दीस पेंडल वर्क सगळें पयलीं. हेच्या पयलीं तुका प्रायज लागलेले क्रिबाक? हय पयलीं सगळ्याक इगोजीन लागलेले आसा मागीर पेंजीम बी ऑर्गनायज करता मागीर आर्ट एंड कल्चर ऑर्गनायज करता खूब कडेन आनीक मारगांव ऑर्गनायज करता हांव नांव दिता म्हाका प्रायज एवरी इयर आसताच. सो सिन्स ह्या वर्सा तुवें कितें डिफरंट चिंतलां जे लोक येतलो पळोवपाक म्हणटकूच निमाणे स्वतेच जी आमची पळोवणार आसा तांकां तूं कितें मेसेज दिवंक सोदता ऑन द लायक क्रिसमस स्पेशल म्हणटकूच क्रिसमस लागीं पावता म्हणटकूच तुका कितें मेसेज दिवंक जाय लोकांक? मॅसेज इटसेल्फ इज फ्रॉम द क्रीब म्हणल्यार मॅसेज कशें आसता इट्स अबावट पीस लव एंड जॉय मॅसेज सो तीच मॅसेज न्हू जे क्रिबान आहा अबावट पीस लव एंड जॉय ती लोकां फुडें दवरूंक सोदता तीच मॅसेज. ऑल द व्हेरी बेस्ट. तुका तुज्या पुताक कितें सांगचें आसा कित्याक तुवें पयलो सुरवात तुवें केलेली क्रीब करपाक? म्हाज्या पुताचें म्हणजे अशें आसा की हांव व्हेरी हॅप्पी आसा की तो म्हाज्या फाटल्यान तो करता क्रीब आतां म्हज्यान जायना म्हूण तो करता आनी हांवें तेजें सरप्रायज दवरला ताणें आमकां एक आमचो सरप्रायज दवरला आनी तेणेन अशें केलां की आपूण सदां काल हो क्रीब करतलो म्हणून. या जेन्ना तुमचो तेंको तुका आसता तेन्ना कशें दिसता फॅमिली सपोर्ट आसता? फॅमिली सपोर्ट आसल्यार काम मातशें हें जाता बेगीन जाता आनी मातशें हेल्प नाल्यार मातशें इजी पडटा कशें काम. तूं निमाणे सुवातेर पब्लिकाक कितें सांगूंक सोदता? हांव पब्लिकाक सांगूंक सोदता कितें ते सगळ्या वर्साक लोक पोवन वयता न्हू तशें तांणी येवचें म्हूण पूण आमकां बरोवंच आसा कित्याक सगळो लोक पणजेचो जावं मारगांव जावं वास्को जावं पणजेचो हेजो बरबरी म्हापसा लोक हांगा येता पळोवपाक बरे पयसान येता कावेली सान बीन लोक येता पळोवंक. हय गोटो मागीर केन्ना पासून ओपन आसता पब्लिकाक? फ्रॉम 25 to 7 January from 6 PM to 10 PM. इश्टानो आयज आमी आसा राया दामोन वेस्ट हांगासर SVD हांगासर गेल्या वर्सा ऑल गोवा क्रीब कॉम्पिटिशनान तांकां तिसरो इनाम लागलेलो आनी आमच्या सांगाताक आसा आमचे बाय हांगासर आनी तिसरो इनाम लागलेलो म्हणटकूच जायतीं वर्सां ते आतां मेरेन ती हांगासर हो गोटो करीत आसा आनी एक फिजिकली चॅलेंज्ड बायल ओस्तोरी आनी इतली काळजीदार जावन 13 वर्सां ते आतां मेरेन ते गोटो कोत्ता आनी जायतो सहकार ताका ताच्या गोच्च्याचो आसा म्हणटकूच जाणून घेवया ताची थोडी माहिती. आमच्या सांगाताक आसा बाय आबेलिना लुईस. आमचे क्रिसमस स्पेशल कार्यावळीन तुमकां माय मोगाचो येवकार सगल्यांक आनीक गेल्या वर्सा तिसरो इनाम लाभलेलो आमच्या ऑल गोवा क्रीब कॉम्पिटिशन केलेलें ताचे वयर माहिती तुका? मिन्स एवरी इयर आसता म्हाका कितें न्हू तें बट म्हाका खबर नाहलो तिसरो मेळटो म्हूण कित्याक आमगे मातशें आहलोलें म्हाका जाय आहलो तेश कोन्न जावूं ना. इम्पोर्टंट आमी कित्याक कोता क्रीब म्हाका भुरग्यां लागून दाखोवपा सोदता सो म्हाका जो वेस्ट आसता तो घेवपा मेळो ना. हे वर्सा मातशें गेलाय बट हे वर्साचो एक कितें जाता तें ओके. आतां गेल्या वर्सा आमी प्लास्टीक बॉटल यूज केल्ली न्यूज पेपर साक आनी आमगेले
मॉल कोताय न्हू आमी एक डिफरंट मॉल केल्ले ओके ते बट आयकून ना म्हगे फ्रेंड आहलोले तेणे केल्ले तिसोत मॉल तेणे केल्ले बाकीचो गेलो तो वर्सा गोटो तुमी पळयलो जाल्यार म्हाका खबर ना सो इज डिफरंट आमी साकी यूज कोन्न अशें करून दोंगर बी केल्लो ती कित्याक दाखयलें पयलीं काळार अशें करून दोंगरारी चड घर आसतालीं आतां दोंगर ना कातयताय सो आमी ती एक मॅसेज दिताय हें आमगे कल्चर सांबाळून दवरचें सदां तेका लागून 2013 स्टार्ट केल्लो तो आज पासून देवा कृपेन कोता फकत लॉकडावना एक वर्स बंद दवरलें कित्याक लॉकडावन आहलो म्हणून आनी सदां लोकांनी येवन चोयचें मी इम्पॉर्टंट भुरगीं हाडचीं कित्याक भुरगीं आमगे फ्युचर ओके सो भुरग्यां तें दाखोवपा जाय तेका लागून हांव क्रीप कोता म्हाका जायना तरी बार हांव कोता कित्याक हांव एक खातीर हँडिकॅप सो हँडिकॅप म्हणून हांव एक खातीर कोत जाल्यार पेरंट्सां 2 हात आसता जायते जाणां पेरंट्सां आसता तेमी हेल्प करपाचें भुरग्यांक इस्कुलां कित ना कित कोण हाडपा लायताय वेस्टाचें तुमी क्रीप पळोवपा येया आमगेलें आमगे क्रिपा सगळें मेळटा तुमकां प्लास्टीक बॉटल म्हणाका मागीर न्यूज पेपर म्हणाका सो बाकीचे साकाचे कित करपा मेळटा मटेरियल कित कित यूज केलें तें आमी सगळें हांव गायड करून सांगता क्रिसमस 25th इवनिंग 6 o'clock ओपन कोताय ते आमी 11 o'clock क्लोज कोताय सो त्या टायमार आख्या टायमार गोट्या भितर आसता आनी हांव गायड कोता एनी लँग्वेज म्हाका टोटल 8 लँग्वेज येता सो हांव एनी लँग्वेज कोता फकत इंग्लीश मातशें टुटी बुटी बट येता सो हांव कोता ओके इतली तुका नॉलेज आसा म्हणटकूच कित्याक लागून हो क्रीप करपा तुवें स्टार्ट केलो ओके जेन्ना आमी गोरकाळें स्टार्टींग आनी आमी 2 वर्स पासून आमी क्रीप ना हिंगा ओके सो म्हगे व्हडलें चेडूं हें व्हडलें चेडूं 3.5 वर्सां समथींग आहलोलें आमी पयलीं तें गोट चोवपा वतालो आनी तो गोट चोवपा वता म्हळ्यार डिसेंबर म्हणून पावलो आनी हांव स्टार रेडी कोता हें ते गोवा सांगपा लागोलें डाडा गोटो करया गोटो करया गोटो देखून न्हू गोटो करया तेका जायनाहलो सो ते भाशेन तेणें हाडलें आनी 2 हातोर हाडलें आनी आपल्या पांयार मान गेलें सो हिंगाच हिंग केल्लो आमी फर्स्ट धाकटो असो मागीर तो म्हणपा लागलो हांवें फकत मगे गोवा सांगलें मुको जायना तुमी कोताय जाल्यार कोरया म्हाका प्रॉब्लम ना ओके बरें म्हणपा लागलो तो करपा लागलो मागीर हांव भितर सरलें इनवॉल्व जालें हांवें म्हणलें बरो दिसना रे चड धाकटो आहा बरो दिसना मातशें वाडोया बरो 3-3.5 मिटर मुखार पावलो गोटो आनी इतू बेस्ट जालो लोकांनी आमगे शेजऱ्यांनी सॉलीड एक हें दिलो सांगा तेसो तुमी व्हडलो कोरे तुमी बेस्ट एंड बेस्ट कोतोली आनी तुमी कित ना कित प्रायजीस हाडटोली आमगे नांव दोतोली वाड्या वयली सो ओके म्हूण सांगिल्लें तेका मुको जात जाल्यार नेक्स्ट इयर्सान हांव वाडयता नेक्स्ट इयर्सान वाडयत गेलो सायडी मगे स्पॉट आहा प्लेस आहा सगळी वाडयत आज पासून वाडयता हांव केन्ना शॉर्ट ना फकत मी घेयले जाल्यार सेम्स घेतले बट वाडयता आनी नेक्स्ट इयर म्हाका आनीकूय वाडोवपा जाय कित्याक मुको मटेरियल आहा आतां ह्या वर्साची तयारी चल्ल्या बेस्ट चल्ल्या ह्या वर्सा चडान चड चल्ल्या कित्याक म्हाका दिसता हांवें फर्स्ट टायम गेला हितू हायटीचे हांव केन्ना घेयना स्टॅच्यू ऑफ न्यूज पेपर यूज करून कोता न्यूज पेपर आनी साकाचे सो कित्याक मटेरियल तें भुरग्यांक दाखोवपा पडटा कित्याक इस्कुला लागून पेरंट्स येता पेरंट्सांक सांगिल्लें घराका मामा कितें कोण हाडगे म्हूण सांगिलां टिचरीन वेस्टा कितें करपाचें पेरंट्स एका तेका इच्छार नाका ए गोट्या चोय व्हिडियो फोटो काडे भुरग्यांक तुमी शिकय जेन्ना हॉलिडेज मेळटा तेन्ना बाकी टायमार सदां भुरग्यां देखून सदां बाकी टायमार स्कूल टायम स्कूल जेन्ना बीग हॉलिडे मेळटा तेन्ना तुमी शिकपाचें ओके एकदम बरें आबेलिना बाय चिंतप तुजें म्हणटकूच आतां ह्या वर्साची तयारी तुजी चल्ल्याच म्हणटकूच हो गोटो केन्ना ओपन जाता आनी कितल्या वरां पासून कितले दीस पासून तुमी ओके 25th इवनिंग 6 o'clock ओपन कोतली 11 o'clock क्लोज कोतली टील January 6th लास्ट डेट ओके कोणें आमकां कॉल कोन्न सांगिल्लें आनी आमगे दिल्लीसान स्पेशली मनीस येताय जायत जाण येता आख्खो प्लेन बॉन येताय ती स्पेशली गोट चोवपाक गेलो ती तरी लेट पावता जाल्यार 1-2 दीस आमी हाट फुडें दोताय ओके तांकां लागून दवरूं पडटा कित्याक ती स्पेशली फोन करून सांगता आनी येताय न्हू स्पेशली इतलो येताय ती गोट चोयता आनी वयताय पोत्तू इतलो मोग भायर लोक येता ओके इतलो तूं गोट्या म्हणटकूच एक व्हडलो गोटो कोता म्हळ्यार जायतोच कोर्स लागता तुमकां कोणाचो आदार येस होर्स ह्या होर्साचें सारकें सांगिल्लें होर्स जायतो लागता ओके बारीक कितें आसा अशें करून चुट्ट जावं आनी कितें कोणे बी नेबरांक मागल्या सद्दां ना केन्ना म्हणलां नेबरान आज पासून 2013 आसे आज पासून म्हाका चुट्टो ऑलरेडी चुट्टां जाय कितें बारीक जाय तें दिता ओके नेक्स्ट टायम पयशांच फायनेशन मगे MLA आहा अलेक्स रेजिनाल्ड तो म्हाका सद्दांच पावता सद्दां सांगात दिता म्हाका ओके बारीकशें कोणूय येताय ह्या वर्सा गोट चोवपा येताय ती मोठ्या ह्या वर्सा हांव डोनेशन दिवपा पावला
येत्या वर्सांत कोतले मुको जात ते भाशेन फूल पाकळी हांव दितां ओके नो प्रॉब्लम बट ह्या वर्सा तुगेन सांगो मेळना हांव येत्या वर्सा यूज कोतलें आनी तेच हांव यूज कोतां सेकेंड थिंग आमगे ग्रास कटींग चलयता तेजे कितें पयशे येताय आमी तेजे 4 आठ कोताय एक मुगे भुरग्याचो एक मुगे घराचो एक मुगे सेवींग एक मुगे गोठ्याचो हे भाशेन आमी तो गोठ करून दाखयता लोकांचो जायतो तेको आसा आसतलो जायतो आसा तुज्या भुरग्यांचो तुज्या घोवाचो तुका कितलो तेको हांव सांगो शकना इतूच सपोर्ट आहा म्हाका दिसना कोणू एश कोन्न घोवान या भुरग्यांनी आपल्या मायक सपोर्ट केल्लो सो म्हाका सदां सपोर्ट आहा ओके तुमकां तुजे मामीक इतली ती गोठो 13 वर्सां रायट 2013 13 जाली 15 जाली ती उगडास ना 2013 सावन आजून पासून गोठो कोता म्हणटकच तुमकां तुमच्या मामीक कितलो सपोर्ट आसा तुमची नांव सांग पयलीं लाविता ओके आनी तुजें लाविना आनी खंयच्या स्कुलान शिकता लेडी ऑफ हाय स्कूल ओके आतां तुजे तूं मल्टीपर्पज कॉलेज रायट ओके म्हणटकच तुजी कॉलेजीन फ्रेंड्स बा आसा ती तुजो गोठो पळोवपा येता तेंक खबर ना खबर ना रायट आतां तुज्या मामीक कितें सांगूंक जाय तुमकां आतां कितें म्हणो दिसता कित्याक ती इतली वर्सां जावन ती आतां मेरेन गोठो करता कितें म्हणो दिसता तुमचो सपोर्ट आसा तेका हय ओके आनी तुमकां लायक जाता गोठो करपाक एवरी इयर ओके तुमी हेल्प करता तेका ओके तुजो बाब तुज्या घरच्यांनी कितलो तेका फूल सपोर्ट करता एक पार्टी म्हणटा ते म्हणटा तेन्ना म्हाका लायक एक पार्टी ताका लायत पासून म्हाका प्रॉब्लम ना कित्याक एक पार्टी टायर्ड जाता म्हणजे फूल सपोर्ट करता सारको ओके तुजो तेको म्हणल्यार कशे भाशेन आसा तूं हेल्प करता गोट्याक म्हणजे हेल्प हांव करता तेका कितें उबारपा बी सगळें काम तेगेलें मागीर कितें चीर बी हांडीपाचें कितें हेवी मॅटेरियल फोडपाचें तें म्हगेलें हेर सगळें आठ बाट बी सगळो तेगेलो ओके जेन्ना पयलेच फावटी तेणी गोठो करूंक सुरवात केली आनी तुवें कोण ना म्हणलो तेंकां कोरा म्हणलें आतां तुका कशें दिसता की इतल्या वर्सांनी तूं कोत्ता आनी तुवें नांव दवरलें तें सांगता न्हू एज अ हांव ओन सरप्रायज की म्हाका हे भाशे आर्ट कोट जेन्ना म्हाका टिचरीन देखून आर्ट शिकयलेलो हांवें चिंतून हे भाशे हांव मुखार करीत बट हांव चड ओके कितले केन्ना सावन इनाम तुमकां लाभता आनी कसले लागले 2015 आसून ऑल गोवा अंडर गव्हर्मेंट ते सदां आहा म्हाका 2-3 वर्सां 4 कितें आहा आमकां ऑल गोवाच्यो बाकीचे गुडशापडाच्यो आनी जेन्ना पासून आमगे पंचायती कॉम्पिटिशन चालू जाला कंटिन्यू पंचायती फर्स्ट या सेकेंड आस म्हाका गॉडविल बाब आनी अबिलिनाबाई तुमकां आमची जी पळयणार आसा तांकां कितें सांगून फकत एकूच सांगता आयज काल तरणाटे इम्पॉर्टंट मोबायल सोड्याय कितें तुमगे आर्ट दाखयता तें तुमगे आर्टाचेरी तुमगे कितें आहा तें कोटा तुम सगळे मोबायल घेवन रावता आनी आयज काल गोटे नाय जायते गोठ बंद जाले इवन हांव सांगता गोगोळांक गोठ बंद जाला इवन कासाले गोठ बंद जाले अरे खोऱ्याय तो आर्ट आमी कल्चर आहा तितू भितर दाखोयाय ओके फायनान्स वयर सकयल जाता तुमकां आज काल सगळ्याक व्हडलो मोबायल घेवन वता इल्लेशें हें कोरी आमी कोताय तेच भाशेन तुमी कोन्न दाखोय या तुमकां तुम जाय तो ग्रूप जावन कोता हांव तरी फॅमिली घेवन कोता तुम ग्रूप म्हळ्यार तुम कोणा बोले गेले जाल्यार डोनेशन कोणू दिता तुमकां आनी तुमकां लाखान डोनेशन येता कित्याक म्हाका खबर आहा लाखान डोनेशन येता म्हूण सो हांव म्हाका ती भाशेन ना डोनेशन म्हाका उणें येता भरपूर उणें येता तरी भायर हांव गोठ कोता कित्याक गोट्याक जायतो वर्स आहा म्हाकाय खबर आहा प्लीज हांव रिक्वेस्ट कोता आजून गोठ कोरयाय सगळें कित्याक गोठ जायते बंद जालो आहा आनी भुरग्यांक कल्चर कितें खबर होकल बिल्डिंगां दिसती पोटाय अभिनंदन एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता तुका जे कॉम्पिटिशन जालेले ते ऑर्गनायज केलेले कोणे ओके तो इनासो सर आहा तेणें केलोलें हें आतां म्हाका जी ट्रॉफी मेळ्ळो आहा 3rd प्रायजाची इनासो सर करता ते आनी तेगे सदां हेल्प सदां बरें मागता आतां फुडले जी तयारी चिंतून दवरल्या ती येस ऑफकोर्स हांव एक वर्स पयलें चिंतिता नेक्स्ट इयर कितें घेवपाक थँक्यू सो मच आनी इन एडवान्स तुमकां सगळ्यांक मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर तुका हॅपी न्यू इयर सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं